मैना कुट्टरीचे कथित तरणाट्यांचे मारबळे प्रकरण आणि म्हापशा वाठारांतल्या तरणाट्यांनी जीव सोंपयल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय युवा काँग्रेसीन पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली। युवा काँग्रेसीन पुलीस महासंचालकाक निवेदन सादर केले। दोनूय प्रकरणांची सखोल चौकशी करपाची मागणी केली। सगळे आज एकूच कारणा खातीर गेले बिकॉज समवेअर वी हॅड फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट की बाबा पुलीस आमचे रक्षक अजून जावना अशें आमकां दिसतालें आनी खंय ना खंय तरी आज ते फाटी पडल्या। आज जो असॉल्ट मैना कुट्टरी ज्या भुरग्यांचेर युवकांचेर आनी स्पेशली एक तेतूंतलो एक मायनर तांचेर जो जाला आनी ज्या तरेन जाला पळया, जेन्ना झगड्यो जाता ग्रुप्सांमध्ये झगड्यो जाता युवकांमध्ये झगड्यो जाता, यू मस्ट डू ज्युडिशियल इन्क्वायरी, यू मस्ट डू पुलीस मस्ट डू इन्क्वायरी, तांकां हाडून बसयात समजायात ना जाल्यार क्रिमिनल एक्शन घेयात। बट वॉट दे डिड अँड आय कॅन इवन एक्सप्लेन इट इन मिडिया, म्हाका उलोवपा सुद्दां म्हाका लज दिसता आज। सो दॅट इज अनएक्सेप्टेबल। आमी डीजीपीक सांगले, आमी सराक रिक्वेस्ट केली, तुम्ही इमिजिएटली हेजेर तांकां सस्पेन्शन करून तेमी सस्पेंड केला, पण सस्पेन्शन इज नॉट इट्स अ आय वॉश। सस्पेंड करून मागीर परत तांकां रिइन्स्टेट करतले, तेंचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक, तांकां एफआयआर जावपाक तेंचेर। आनी समज हे सर जायना, आमी रिक्वेस्ट केला, डीजीपीन सुद्दां म्हणला की आमी करतले, इमिजिएटली करतले आनी वी विल स्टील ट्राय टू हॅव सम फेथ दॅट दे विल डू इट। बट इफ दे डोंट, we will have no other option unless and until we take law and order in our state. आमच्याकडे काय उपाय उरपाना, बिकॉज वी लुक एट पुलीस डिपार्टमेंट दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, आणि तेच समज तांच्या कस्टडीन आमकां हाडून बडयता आणि बडयता एक गजाल वेगळी, युवकांनी चूक केला तांकां बडोवपाकूच जाय। इफ यूथ गो डू समथिंग रॉंग तांकां समजाया, तांकां एक्सप्लेन करा, बट दॅट इज नॉट वॉट दे डिड। The acts that they have done are even shameful to say it in front of media.